मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो, आयच्या मणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या खासा कार्यावळीक तुमच्या मुखार असो एक सोयरो हांव हाडूंक सोदतां जाणें पालकाचेर आपलो वेगळे तरेन वावर केला. खेरीतपणी भुरग्यां मदें तो वावरीत आसा. एक बरोवपी दिग्दर्शपी, एक संगीतकार, तेच भशेन एक पत्रकार. तर ह्या मनशा लागीं आमी थोडी भासाभास करुया आनी ताचो वावर तुमच्या नदरे मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करता. हय, होच तो पियो इस्तेवेस आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. दर एका गोंयकाराक तियात्राचो, संगीताचो जावं कांताराचो मोग लागप हें स्वाभाविकूच. तर पियो, ह्या तियात्रांचो मोग तुका कसो लागलो? सांगतलो म्हणल्यार त्यो बाब भुरगेपणींतल्यान म्हाका तियात्रांचो खूब मोग, तियात्र पळोवंक खूब उमेद येताली आनी अशे तरेन तियात्रांक पळोवन 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 उमेद वाडत गेली. आनी व्हड व्हड जाता म्हणटच कांय वर्सांनी पत्रकारितेन भितर सरलो आनी पत्रांक जेन्ना वावर करतालो तेन्ना त्या तियात्रां विशीं विमोचो म्हणजे रिव्यूज करूंक म्हाका संदी मेवली. आनी अशे तरेन जरी मातशें व्हडलो वावर करूंक पावलो ना, पूण तियात्रिस्तांचो वावर जे ते मातशें करतात तांचो वावर उतरांतल्यान लोकां मेरेन हाडूंक म्हजो प्रयत्न चालूच आसलो. म्हणटच दर एक तियात्र तूं लागींच्यान ऑडियन्सान बसोन तो पळयतालो. हो तियात्र पळयता आसतना तुजे विचार म्हणजे तुवें जाय ते तियात्र पळयल्या उपरांत केन्ना तरी अशें मनांत येतालें की हो सीन मातसो असो तर जालो जाल्यार आनी कितें येवंक शकता, जावं हो सीन मातसो हांगासरलो काडलो जाल्यार तियात्राक आनी थोडो घोस्त येतलो, अशें कितें तरी केन्ना तरी मनाक जातालें? होय, जायते फावट जालां. न्हूच सिनी विशीं, पूण कांतारां बाबतींत जावं कॉमेडी बाबतींत जायते फावटी आदल बदल हांगा तुवें केल्लो जाल्यार घोडी तो त्या तियात्राचो दर्जो वाडटलो अशें दिसतालें म्हाका. पूण कांय कारणां लागून सांगोंक दिग्दर्शकाक सांगोंक तो कसो घेतलो मानून घेतलो हें चिंतून फाटीं फुडें सरतालो. पूण मनान जायते विचार आसले तियात्रां विशीं, तियात्राचो दर्जो वाडोवचे खातीर. तुवें म्हाका जाय थंयच हाडून सोडला. तियात्राचो रिव्यू, तियात्राचेर जेन्ना तूं बरयतालो तेन्ना जायते फावटी जायते कलाकारांक वयर थोडे तुका उजवाड घालपाचो तूं प्रयत्न करता की हें अशें तर जालें, जावं जो खरेंच तितून कितें घडलां ताचेर तूं उजवाड घालता. पूण थोडे फावटी तें दुसऱ्यांक दुखता आनी दुखल्या उपरांत तांच्यांनी तें पोचोवंक जायना तेन्ना ते पिवून हें सारकें बरोवंक ना असो तुजेर आरोप करतात. हाचेर तुजें मत? होय, जायते फावटी जेन्ना म्हजे तियात्र रिव्यूज पत्रांचे येताले, सुरवेक जेन्ना हांवें हेरल्डाक सुरवात केल्ली त्या उपरांत मागीर टायम्स ऑफ इंडिया गेलो. टायम्स ऑफ इंडियाकूय म्हजे रिव्यूज येताले आनी परत आतां हेरल्डाक परत येयला आनी हेरल्डाक नेटान हांव म्हजे रिव्यूज दीत आसा. घडटा तेन्ना गरज तेन्ना त्या दिग्दर्शकाक चिमटो काडटा, हांगा थंय हूंय चुकता तें सांगता. पूण कितें जाता, चडशे फावट कांय दिग्दर्शपी मानून घेवंक तयार ना. बाबा हो चिमटो आपल्याक बऱ्याकूच काडला अशें मानून घेयनात. पूण हांवें कितें करचें आसा तें हांवें करचें आसा. कित्याक सांगल्या बगर चूक सुदारणी केन्ना जावंक शकना आनी चूक सुदारणी आयल्या बगर तो तियात्राचो दर्जो वाडोवंक शकना. आनीक पेनाची ती धार आसा ते दारी इतली आनीक व्हडली धार ना.
होय हांव मानून घेता होय पिओ खरेंच म्हाका उगडास येता थोडे तुजे रिव्यू हांव वाचतां तेन्ना थोडे भोव गजाली आमच्या नदरे मुखार येता आनीक हे तियात्र आमी जेन्ना ऑडियन्सान बसून पळयतात तेन्ना ह्या थोड्या तियात्रांचेर अशे कॉमेंट येता अरे हें कितलें सुसेगाद चल्लां आमकां बेजार आयलो म्हणटच जी बैलगाडयेची चाल आसा ह्या तियात्रांनी थोडी आमकां दिश्टी पडटा आनीक ताका आमच्यांनी एक मोटराच्या जो मोटराचो वेग आसा ताका सोर करूंक जायना सारकें. तर हाचेर तुजें मत होय सोर करूंक जाय तें खरें पूण कितें जाता चडशे पावटी जें कितें प्रेक्षकांक जाय ऑडियन्साक जाय तें दिवंक गरजेचें पूण दिता आसतना कांय दिवप तेंय सारकें ना गरज तें दिवंक जाय आनी गरज तें दिता तेन्ना बाबा तुवें तुजो दर्जो खूंय सांबाळला वो ना तेंय पळोवप गरजेचें तेन्नाच बाबा तूं आमच्यान म्हणटा बाबा कोण जो ऑडियन्स तुजो तियात्र पळयता बाबा हो तियात्र खरेंच मोजेचो आसलो बाबा सगळे वाटांनी एंटरटेनमेंट आसलो आनी आमकां बाबा आमचे तिकेटीची मोल जें फारीक केलां त्या मोला प्रमाणे आमकां संतोश मेळलो घरांत शिरविदोर आसा म्हणून आनी सगळें काम तिणें केल्यार फाल्यां आमची भुरगीं आळशी जातलीं आनी सगळेंच आयती सोदतलीं ती हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हज्या आवयन म्हाका गोश्टी वावर करूंक शिकयलोलो देखून आज म्हज्यान कसलोय वावर करूंक येता हांव हांगा चुचुडीत आसा आनी दुसऱ्याचे पातळून रावलोलो जाल्यार हांव जिवितांत सांठलो आसलो पुरो पदो शर्मा तियात्र पळयता तियात्राचे रिव्यू कोत्ता तुज्या हातांतल्यान तुजी लिखणी भायर सरली आनी तुवें स्वताचें अशें तियात्र बरयलें आयज मेरेन तुवें कितले तियात्र बरयल्यात कितलें दिग्दर्शन केलां आनी कितले पालकाचेर हाडल्यात आज मेरेन म्हजे 2 तियात्र पाळकाचेर येयल्यात आनी ताची सुरवात कशी जाली ती तुमकां सांगता हांव कांय कशी पळोवंक गेल्यार हांव बरोवपी जायते बरोवप करता हांव जावं लेख जावं कथा जावं कविता आनी अशें तरेन आयज मेरेन म्हजे 13 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत तर बरोवप करता आमचोच गांवचो पातकूर फादर विक्टर रॉड्रिगीज म्हाका म्हणूंक लागलो पियो बाब तूं भुरग्यांचो एक तियात्र कित्याक बरयना भुरग्यांचे तियात्र फेस्टिवलाक घालया हांव म्हणलें बरें बरोवया म्हणलें आनी हांवें बरोवन दिलो ताका तियात्र बरोवन दिलो मागीर म्हणपाक लागलो आतां तुवें तियात्र बरयला म्हणटच तूंच हेर सगळो जबाबदारी तूं सांबाळ म्हणपाक लागलो म्हाका हांवें माथ्यार बरोबर मोठो भार पडलो आतां कशें फुडें वचप मागीर म्हाका तांकां सांगात दिवपाक बाब एली म्हजोच गांवचो भाव बाब एली एंटनी फेर्नांडीस मेवलो आनी तो म्हणपाक लागलो पियो तूं भियेनाका तियात्रा विशीं तूं सांबाळ कांतारा विशीं आपूण सांबाळटा तर ताणें सगळीं कांतारां आपल्याच्या भुजाचेर घेतलीं आनी तियात्राचे विशीं हांवें म्हज्या भुजाचेर घेतलीं आनी खेरीतपण म्हणल्यार कितें म्हज्या तियात्रा विशीं हांव जाता ते भाशेन म्हज्याच गांवच्या भुरग्यांक एकठांय करून तांकां शिकोवन पाळकार हाडूंक म्हजो प्रयत्न जाला आतां फाटले 2 वर्सां 2 तियात्र माचयेर हाडले आनी हे अंदू जालो म्हजो 3रो तियात्र तर शेजारची गांवची जायतीं भुरगीं आसात खूब उर्बेवंत पूण म्हाका जाय फकत म्हजीं गांवचीं भुरगीं माचयेर येवन परजो सोडलीं जावं कांतारा बाबतींत जावं एक्टिंगा बाबतींत आनी अशे तरेन केन्नाय तरी बाबा पाळकार वचोन बाबा तियात्र जावची म्हणून इतलीच म्हजी उमेद पळय आतां तुवें जो तुजो पयलो तियात्र बरयलो दुसरो बरयलो आनी हालींच तुवें ह्या दिसांनी तुवें 3रो तियात्र पालकाचेर हाडला तर ह्यो ज्यो भुरग्यांच्यो तियात्राच्यो ज्यो काणयो आसल्यो त्या काणयां विशीं थोडें होय चडशे म्हणजे म्हजो फोकस भुरग्यांचेरूच गेल्लो आसा कित्याक जेन्ना तियात्र अकॅडमी स्क्रिप्ट मागता ते म्हणटा तुमचो तियात्र फकत भुरग्यांचेर आटापलेलो आसूंक जाय तर अशे तरेन भुरग्यांचेर आटापलेलो करपाक जायतो त्रास जाता म्हाका प्रयत्न करचो पडटा पूण कितें जाता चड भोंवती जेन्ना पळयता कितें घडटा जावं कुटुंबांनी जावं इस्कॉलांनी अशें कितें घडल्या उपरांत तो विशय घेवन हांव म्हजें तियात्र बरोवंक सुरवात करता आतां जेन्ना हो तियात्र ह्या वर्सा जो हो तियात्र माचयेर हाडलो त्या तियात्राचें नांव जावन आसलें हें अशें कशें तर हांवें पळयलां हालींच्या काळान हालींच्या वर्सांनी जायतीं आमची आवय बापूय धांवतात लंडनाक गेलीं म्हूण कांय वायट ना पूण कितें करतात थोडीं तरी आवय बापूय लंडनाक वयतात आनी आपल्याच्या खास भुरग्यांक दुसऱ्याचें स्वाधीन करून वयता पूण तेन्ना अशें घडल्या उपरांत त्या भुरग्यांक आपल्या आवय बापायचो मोग मेळना म्हणटच भुरग्यांचो परिणाम कितें जावंक शकता त्यांच्या जिविताचो परिणाम कितें जावंक शकता त्यांच्या शिकपाचेर परिणाम कितें जावंक शकता तें हांवें ह्या म्हज्या तियात्रान उजवाडाक हाडलां म्हाका इस्कोलाक वचूंक नाका होमवर्क दिल्लो तो
करूंक ना कशें समजूंक ना माय ओ माय म्हाका इस्कोलाक वचूंक नाका होमवर्क दिल्लो तो हांवें करूंक ना कशें समजूंक ना पिओ बाब तू जे भाशेन तूं म्हणटा की तुजे गांवचे भुरग्यांक तूं घालून तांकां मुखार हाडटा हेच भाशेन जायते पंगड ह्या सर्तींनी वांटो घेतात आनीक ते आपआपले कोणाक तरी एकठांय करून ह्या भुरग्यांक आमी एक माची दितात आनी हे माचये उद्देशी तांकां तांचो फुडार आसा कारण आमचे फाटीं तर आमी नदर मारली जाल्यार आमची जायतीं भुरगीं माणकुलीं आयज व्हडलीं बरीं कलाकारां जाल्यांत आनीक ह्या कले उद्देशी ती फकत गोंया पुरतीच उरोंक नात पूण आख्खो संवसार भोंवल्यांत सारकें एक आमकां अभिमानाची गजाल अशा वेळार जेन्ना आमी भुरग्यांचो तियात्र सर्तींनी घालतात आनीक थोडे फावटी सर्तींनी खंय तरी उंच सकल जाता आनीक आमी म्हणटात की जजीसांनी हें सारकें करूंक ना जावं हो इनाम हाका मेळोंक जाय आसलो हो हाका मेळोंक जाय आसलो हाचेर तुजे विचार कितें आसात हांव कितें म्हणटा तेवतां बाब जेन्ना भुरग्यांच्यो एंट्रीज मागता सर्तीन वांटो घेवपाक तियात्र मागता तेन्ना म्हाका दिसता जे ऑर्गनायजर आहात जे भुरग्यांचे तियात्र फेस्टिवल जे ऑर्गनायज करतात तांणी थोडी भोव चतुरसाण सांबाळपा जाय कित्याक कितें आतां क्रायटेरिया दिल्ली आसता बाबा अमकी पिराय भुरग्यांची आसूंक जाय आनी ती पिराय सुबेज जाल्यार तो तियात्र भायर पडटलो म्हणटच जेन्ना तुमी स्क्रिप्ट मागता तेन्ना ती तपासणी करून बाबा भुरग्यांची पिराय कितली आहा त्या प्रमाणे त्या दिग्दर्शकाक पयलोच जागृत केलो जाल्यार मागीर जजमेंटाक कसलीच हें आडको जावची नासली पूण तशें घडना एंट्री जाता तेन्ना सगळें गपचूप जाता आनी मागीर उपरांत स्पोर्ट सोंपले उपरांत तेन्ना कोण येता बाबा अमके पंगडाचे भुरगीं म्हणजे पिराय वाडलेली आसली देखून तो पंगड भायर पडलो म्हणून तशें जावंक पाना न्हू कित्याक भुरगीं बाबा इतली मेहनत करून बाबा आपली कला माचयेर हाडटा आनी निमाणपणी जेन्ना सगळे म्हणटा बाबा ताका इनाम फावो आसूंक जालो आनी ताकाच इनाम फावो जायन मेळना म्हणटच मागीर न्हूच दिग्दर्शक भुरगीं देखून आपल्याची मन तोडून घेता मागीर हय पूण तुका दिसता की जजमेंट जो जाता तो जजमेंट सारको जायना असो जजमेंट जो जाता हांव म्हणचो नासलो सारको जायना अशें म्हणून पूण घडये हांगा थंय तरी चुकोंक शकता चूक सगळ्यां कडेन घडटा पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना सगळें हे तियात्र मातशें हाडल्या उपरांत आनी प्रेक्षकांची बाबा मन एक तरेन आसता तेन्ना दिसता बाबा जजमेंटूय सारको जावंक जाय म्हणून पळय पूण थोडे फावटी दिश्टी पडटा की जे जजीस आसतात ते तितले क्वॉलिफायड अशे आसनात तांकां तितलें ते कलेचें गिन्यान आसना असले मनीस थंय उरत जाल्यार थोडे फावटी हांगा थंय जावं येता हय जावंक शकता देखून हांव कितें म्हणटा ऑर्गनायझन जेन्ना जजीस सिलेक्ट करता तेन्ना ते आनी सुत्रायन सिलेक्ट करूंक जाय बाबा तांकां बाबा ते विशीं अनुभव आहा गिन्यान आसा त्या विशीं अशें करून नॉलेज आसल्यारूच ताणें फुडें वचपाचें हय पूण तुवें केन्ना तरी ह्या इनामाची अपेक्षा दवरून हे तियात्र माचयेर हाडपाचो प्रयत्न केला हांवें इनाम घेवपाचो अपेक्षा घेवन केन्ना माचयेर येवंक ना कित्याक म्हजें मन फकत एकूच आहा जेन्ना हांव भुरग्यांचो तियात्र माचयेर हाडटा तेन्ना म्हाका इनामा कडल्यान पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टंट आनी हांव सदांच म्हज्या भुरग्यांक म्हणटा इनाम तितलो म्हत्वाचो न्हय पूण जे वेळार तूं माचयेर येता आनी तूं तुजी कला माचयेर दाखयता तेन्ना तें वन ओडटेपण आनीक ना देखून तुका इनाम मेळो ना मेळो बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज पार्टिसिपेशन सांगले हांवें तांकां आज मातशें आनी उदक तें बांकाचें काम सोंपयात म्हणून पूण सायटीर गेल्यार कोणूच ना सगळ्या कामदारांनी आपली सुटी घेतली ताच्या सांगाता त्या रमेश सुपरवायझरांनी सुटी घेतली तुझे कामदार तरी बोल्लान सुटी घेतात सातड्याक तांकां एक दीस तरी सुटी आनी कुडी मनाचो विसव मेळटा पूण म्हाका कोण सुटी दितलो म्हजे विशीं केन्नाय तरी तुवें चिंतलाय कित्याक चिंतलोय तुका फक्त त्या बांदकामाचेच पडला न्हय भुरग्यांच्या इस्कॉलांत आज ओपन डे आसलो ताच्या टिचरीक भेट दिवन तांचो रिपोर्ट कार्ड हाडचो आसलो हाडलोय तुवें पियो हांवें सुरवातीच्या उतरांनी म्हटलां की बरोवपी दिग्दर्शपी संगिताचें तुका गिन्यान आसा आनी त्या भायर तूं एक पत्रकार म्हणटच हें संगीत हें म्युजीक तूं कसो शिकलो खरें सांगतलो म्हणल्यार आंगान आवड खूब आहली जावं कांतारां म्हणपाक जावं संगीत वाजोवपाक
पूण फुडें कसो वयचो अशें जायते फावटी मनान येवजतालें. पूण जेन्ना सेंट झेवियर्स कॉलेजीन हांव म्हजी 11वी-12वी शिकतालो तेन्ना थिंगा म्हाका एक संद मेवली गिटार शिकोंक. आनी थोडें भोव कितें गरजेचें तें शिकलो. आनी उपरांत मागीर हांव आपखुशीन फुडें शिकत रावलो. आनी गिटार शिकलोलो देखून आनी वाजोवपाक कळ्ळें देखून म्हाका कांतारां घडोवंक सोंपें जालें. आनी जेन्ना हांव लेखक म्हणटच कथा बरोवपी, कविता बरोवपी, कविता पयल्यो रचून आयल्यो आनी तेच कविता मागीर ट्यून दिलो. संगीत घालून कांतार घडोवन आयलें. हय, पूण तूं एंटणीचें नांव घेतालो देखून ना तो दुबावूच ना. एंटणी म्हाका जायतो आदाराचो जालो तियात्रा बाबतींत, कित्याक चडशीं कांतारां तोच घडोवन दितालो. पूण त्या शिवाय ताका आदार करूंक हांवें म्हजीं 2-3 कांतारां घडोवन म्हज्या तियात्रांत घातलेलीं आसात. आतां ही भुरग्यांची जी निवड आसा ती निवड तूं कसो करतालो ही कांतारां पासून? जेन्ना भुरग्यांक हांव आपयतालो, सांगतालो बाबा म्हजो तियात्र जावचो आसा, कोणाक खुशी तांणी येवचीं, तर जायतीं भुरगीं येतालीं. पूण येयल्या उपरांत मागीर जीं कोण कांतारां म्हणजे कोण गावपी बरीं आसात तांकां कुशीन काडून दवरतालो आनी तांकां फकत कांतारांकूच दवरतालो. पूण कितें जातालें, जोबोर चडशीं भुरगीं मेळोन आसलीं हातान तियात्र घालतलो म्हणल्यार. आनी जीं कोण पार्टीन आसतालीं तींच बरीं गायक आसतालीं. म्हणटच तांकां एक्टिंगाकूय घालचें पडटालें आनी तेंच भुरग्यांक कांतारांकूय घालचें पडटालें. तर अशे तरेन मागीर हळू मागीर पंगड घडोवन हाडलो. आतां म्हाका दिसता आमी आमच्या ऑडियन्सांक एक तुजें माउथ ऑर्गन आनीक गिटार हाचेर एक धाकटो पीस दाखोवया. बरें. पियो, गिटार आनीक माउथ ऑर्गन, हें माउथ ऑर्गन हो ही आयडिया हें तुजें ही येवजण तुज्या मनांत कशी आयली? हय, माउथ ऑर्गन म्हणटा भुरगेपणीसान वाजयतालो. केन्नाय हो बसलो वाजयलो खुशाल जातालो. पूण जेन्ना गिटार शिकलो तेन्ना हांवें म्हणलें गिटार आनी माउथ ऑर्गन दोनीय बरोबर कंबायन केल्यार कितें वायट, प्रयत्न करून पळोवया म्हणलें. आनी प्रयत्न केलो आनी जालो येसवंत. हांवें म्हणलें एकदम बरें जालें म्हणलें. गरज ना आनीक मनशाचें हें करपाक. इन्स्ट्रुमेंटल जर म्हाका वाजोवपाक जाय खंयच्या फंक्शनाक खंय कार्यावळी गेलो जाल्यार माउथ ऑर्गन गिटार वांगडाच आसाच. आनी अशे तरेन संगीत वाजोवन उमेद वाडयत गेलो. होय, आतां जेन्ना खंयच्यो ह्यो कार्यावळी जातात ह्या कार्यावळींनी जायते फावटी तूं आसता आनीक हांव म्हज्या काळजा मनान खुशाल जाता. कारण तुजे भितर जे मल्टी टॅलंट जायते दर्जेदार तुजे भितर आसा हें जेन्ना आमकां दिश्टी पडटा तेन्ना खूब काळजा मनान बरें दिसता. तर अशे कितले सुमार तुवें प्रयोग केले आसतले? दुबर करूं ना, चड करूं ना. पूण जे कोण वळखतात म्हाका वळखतात, जावं संगीत वाटेन जावं बरपावे वाटेन, पूण संगिता वाटेन जांकां खबर आहा ते जायते फावटी म्हाका आपोवन वयला आपले कार्यावळीक. पियो यो तुजें संगीत वाजय, कित्याक तुजें वाजोवप वेगळेच तरेचें तें. माउथ ऑर्गन गिटार बरोबर वांगडाच वाजोवपाक तितलें सोंपें न्हय. तो तूं येयल्यार घडये आमची कार्यावळ सोबत वयतली अशें म्हणून जायत्यांनी म्हाका वयला. आनी हांवें तांकां तेंचे कार्यावळी वाजोवन तांची कार्यावळ सोबून वयल्या. आतां हे जे तुका गूण आसात ते तुज्या खंयच्या तरी भुरग्यांक हे गूण आयल्यात? हय, गूण आयल्या म्हणजे भुरगीं आतां वाडटा म्हणटच हांवें म्हणलें जी कला म्हाका आहा ती म्हज्या भुरग्यांकूय वयची. आनी त्याच खातीर हांवें म्हज्या व्हडल्या चेड्याक वायलीन शिकोवंक धाडला. आनी दुसरी चली जी आसा तें किबोर्ड शिकता. आनी तिसरें जें आसा आजून दुसरे क्लासीक शिकता. पूण वाडटा म्हाका जाय ताणें कसलें तरी इन्स्ट्रुमेंट शिकोवन अशें संगीत सांबाळलेलें.
ह्या माणकुल्या भुरग्यांक तांच्या हाताक धरून तूं कसो मुखार गेलो? हय सुरवातेक जायते त्रास पडले, कित्याक भुरगीं म्हणटोच जायतीं मस्ती आसतात. थोडीं येतात, थोडीं येनात, तो तेंच्या फाटीकूच लागचें पडटा. बाबा यो, बाबा यो, बाबा यो करून 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 आपोवचें पडटा. आनी दिग्दर्शपण कोत्ताना सुरवेक म्हणटो जायते त्रास पडले म्हाका. भुरगीं आयकोनासलीं, थोडीं येयनासलीं, तर कशें जातलें असो मनान जायते फावटी विचार येतालो. पूण निराशें जावंक ना, कित्याक भुरगीं तीं अशें सजमून आसूं सुस्निकाय घेतालो तांचे कडेन. पूण उपरांत मागीर जेन्ना हांव तियात्रा कडेन जायतो लागशिल्ल्यान संबंद आसलो म्हाका, तियात्रिस्टा कडेन लागशिल्ल्यान संबंद आसलो म्हाका, जायते म्हाका वळखीचे आसले आनी म्हजे इश्ट आसले. तो सुरवातेक म्हाका बाब फ्रँकी गोन्साल्वीस वास्कोचो ताणें म्हाका जायतो आदार केलो जावं दिग्दर्शपण दिवपाक. म्हणपाक लागलो पियो तूं भियेनाका, तुजें स्क्रिप्ट हाडून दी, हांव तुज्या भुरग्यांक ट्रेन करता म्हणपालो. हांवें तेज्या हातीन सोंपयलें आनी अशे तरेन आमी दोगूय वांगडा बाराबर गेले दिग्दर्शपण दिवन. तो 2 तियात्र जाले. मागीर तिसरो तियात्राक अकस्मात मॅथ्यू बाब मेशेचो कॉमेडियन मॅथ्यू मेवलो म्हाका. तोय म्हणपाक लागलो पियो भियेनाका, आपूण आहा तुज्या सांगाता, आपूण हें करता. तो तेजोय म्हाका आदार मेवलो. तर अशे तरेन आदार दुसऱ्यांचो आदार मेवलो म्हणटच अदीक नीट मेवता. आनी म्हज्या वांगडा सदांच म्हजी पुतिनी आसली बाय क्रिस्टिना इस्तेवीस, तिणें म्हाका जायतो सांगात दिलो आनी अशे तरेन म्हाका तेंको दिवन हांव फुडें फुडें वचत रावलो म्हज्या भुरग्यां सांगाता. पिओची घरकान्न क्रिस्टिना आमचे बरोबर आसा. पिओक ताचो जायतो आदार आनी सहकार मेवता. म्हणटच ताच्या तोंडांतल्यान थोडी उतरां म्हणजे तुज्या घरकाराक कशे पद्दतीन तूं ताका आदार दिता? म्हजो घरकार चड वावुरता भुरग्यांक जायतें शिकोवप, हें प्ले तियात्रांत वांटो घेवपाक आनी तांकां स्टेजीचेर हाडटा. तें पळोवन म्हाका बरो आनंद भोगता. आनी म्हाकाय दिसता तेणें अशें फुडाराक जायत्या भुरग्यांक स्टेजीचेर हाडची आनी तांचे टॅलंट्स आसा ते सोबे मजा दाखोवचे. त्याच बरोबर तुमचीं भुरगीं तांच्या बरोबर बरोबर फुडें वेतात. तेंवूय म्हाका बरें दिसता. हय, आमी मागतात इतलेंच की असोच तूं ताका आदार करीत राव, जाणें करून जायतीं तुमच्या गांवची भुरगीं ह्या पालकाचेर मुखार मुखार वचत रावतलीं. हय, सारकें. अरे पास्को झाला तरी किती म्हणजे कोई चुकला रे. आजपासून मग चिंतन हांवें केन्नाच हार मानूंक ना. अगो तू हार मानूंक वयनी का? ते म्हाका म्हणलेले ना. म्हाका म्हजे पयशे परतून दी. पयशे आनी कसले? कसले पयशे ते तू म्हाका विचारता? गेलत्या सातवच्यान हांवें तुका शर्ट शिवूंक दिलोलो. होय, मागीर तो शर्ट तुका हांवें 2 दिसांनी शिवून दिला. अगो तू शर्ट 2 दिसांनी शिवून दिलो. सामकी ऑन टाइम डिलिव्हरी. डॉमिनोज पिझ्झा पासून लेट जाईल, पण तुझी डिलिव्हरी ऑन टाइम. जाल्यार म्हणजे कोई चुकला रे. खूय चुकला? तू हे शर्ट शिवला तर शर्ट गो इतलो मोठो. अपय भितर घातल्या ए सायडी भायर सरता आनी ए सायडी भितर घातल्या ए सायडी भायर सरता. शर्ट गो. अरे पास्कू, तुवें दिलेल्या त्या शर्टाच्या मापान हांवें तुका शर्ट शिवला. दाखय. होय, हो शर्ट तुवें म्हाका हाडून दिलोलो. ह्या शर्टाच्या मापान हांवें तुका शिवला शर्ट. हो मागेलो शर्ट न्हू. हो मागेले धाकटे गांवचा शर्ट. ते म्हाका काय पडलेले ना. तू पहिले म्हाका माझे पैसे परतून दी, नाजाल्यार आख्ख्या गांवांत हांव तुज्या नावाची गाण करतलो. तू दिता काय ना? पास्को जाय माझे पैसे हालेन. दिता काय ना? जुआ जाय माझे पैसे हालेन. लास्ट टाइम सांगता तू दिता काय ना, नाजाल्यार आख्ख्या गांवांत हांगा हाडून झगडो मांडटलो. पास्को जुआ जाय माझे पैसे हालेन. पिओ भुरग्यां सांगाताक फुडें वयता आसतना आनीक एक म्हाका उगडास येता की तुजो परफॉर्मन्स जाला म्हणजे तुवें पालकाचेर तियात्र दाखयल्या उपरांत जी त्या भुरग्यांची आवय बापूय जावं तांची लागशिल्लीं जेन्ना हो तियात्र पळोवन ताणें तांची तुस्त केली, ताच्या उपरांतची तांची खुशालकाय कितली आसली? आवय बापायची कुशाक खूब आसली. इतली उमेदीन बोल्लीं ती बाबा पळोवन आपल्याच्या भुरग्यां पालकाचेर. आनी म्हणपा लागलें पियो बाब तुकाच लागून आमची भुरगीं पालकार पावलीं म्हणपाक लागलें. जरी तो तुजी उमेद आनी तूं तांकां नासलो जाल्यार गोडे तेंची कला तेंचे भितरूच उरतली आसली म्हणपाक लागलें. तुवें जो इनिशिएटीव घेतला भुरग्यांक तो तियात्र करपाक 2 वर्सां तूं करीत येयला
म्हणटच खरेंच आमकां एक वेगळीच कुशालकाय भोगता म्हणपाक दुबावूच ना. आमकां तियात्र पळोवंक उमेद येताच आनी आमच्या भुरग्यांक घेवन आमी तियात्राक वयताच. पूण जेन्ना आमचीं भुरगीं पाळकार येवन जावं एक्टिंगान जावं कांतारांनी आपली कला मातशी दाखयता तेन्ना आमकां एक वेगळीच उमेद येता. आनी तुजी उमेद पळोवन आमकां अदीक दुपेट कुशालकाय वाडटा म्हणपाक लागली. पिओ आयज तूं इतलो गिरेस्त, हांव म्हणटा कलेच्या क्षेत्रांत जायतो गिरेस्त, पूण थोडे आमचे जे कलाकार आसात जे एकूच कांतार म्हटलें काय ना तांकां दिसता की आपूण खूब व्हडलो, जावं एकूच तियात्र न्हेसलो काय ना तांकां दिसता की आपूण एक रोखडोच बरोवणार डायरेक्टर जातलो. पूण तुवें जायते अनुभव घेवन हो तियात्र भुरग्यांचें तियात्र म्हणजे तुवें ल्हान भुरग्यांक हातीक धरून वयर काडपाचो जो प्रयत्न केला खरेंच खूब आनी खूब बरो. तर ह्या फुडें तुजी येवजण कशी आसा? ह्या फुडें हांव चिंता अशेंच तियात्र बरोवन गांवच्या भुरग्यांक एकठांय करून तियात्र शिकोवन तांकां पाळकार हाडून एक दीस तरी बाबा एकटो ना 1 वा 2 तरी भुरगीं व्हड कलाकार जावन तियात्रीस्ट जातलीं म्हणून हीच म्हजी अपेक्षा. आतां एक तियात्र हालींच जाला म्हणटच तुवें नव्या तियात्राची तयारी केल्या आसतली? सुरवात केल्या. कित्याक आतां म्हजी घरकान्न म्हणटाली ते भाशेन तूं सदांच वखदार रावता तियात्र बरोवपाक जावं कांतारां घडोवपाक आनी मागीर निमाणें कोणें सगळो गडबडूच जातात. तर हांवें चिंतलें आतां ह्या फुडें पयलोच तियात्र जर बरयल्यार ताचे वयर शिकप करूंक वेळ मेळटा, सुदारणी करूंक मेळटा आनी सुदारणी केल्यार त्या प्रमाणे मागीर तुज्यान सुदारणी करून तियात्राचो दर्जोय वाडोवंक तुका संदी मेळटा. तर हांवें चिंतलें तियात्र पयलोच बरयल्यार ताचे विशीं अभ्यास केल्यार आनी त्या प्रमाणे भुरग्यांकूय एकठांय केल्यार अदीक बरें जातलें म्हणून. पिओ बाब, आमच्या देशाचे थोडे फुडारी जावन गेले. खेरीतपणी म्हाका उगडास येता लाल बहादूर शास्त्री. ताका सगळे म्हणटाले मुर्ती ल्हान पण कीर्ती थोर. आयज तुजे भितर तें दिश्टी पडटा. तूं ल्हानसो दिसलो जाल्यार तुजे भितर जायतें कितें आसा आनीक हें आमी आयज सोबे माजर लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. तुवें म्हाका तुजो सांगात दिलो आनीक ही कार्यावळ आमी मुखार व्हेली. खेरीतपणी हांव आयच्या ह्या सोमयार प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाची खोलायकतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं तियात्र बाब. आनी इतल्यानूच पिओ सांगता आयची माणकामती कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. Adeus. Chegou por gozar o som. É dar um texto a Santa Dor.